आज पूनम सामंत जिने इंडिपेंडंट फॉर्म घेतला त्याच्या समर्थनात हांगासर फॉर्म भरतलो हांवचो उलोवचोच ना कांय फक्त इतलेंच सांगता की 2012 ते 2017 एक 5 वर्सांचो कार्यकाळ सरपंच म्हणून पूर्ण केल्ली पूनम सामंत ही एक खूब कमी सरपंच आसता की एका बरोबर 5 वर्सांचो कार्यकाळ पूर्ण करता. ताचे पूनम सामंतान तो कार्यकाळ पूर्ण केला आणि तातूंत बेतोडा ग्रामपंचायत क्षेत्रांत बऱ्यापैकी ताणें काम केल्लें आसा. विकासाच्या दृश्टीन बऱ्यापैकी इनिशिएटीव घेतिल्ले आसा. सो आज सगळ्या लोकांनी ठरयलां की ताका आतां ग्रामपंचायतीत त्या कामा नंतर प्रमोशन दिवपाचें आनी झॅडपी करपाचें म्हणून आनी त्या सगळ्या बरोबर साथ दिवपा खातीर पूनम सामंता बरोबर हांव आसा आनी सगळ्या लोकांचो हांगा पूनम सामंताक बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. बोरी सो कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान हांवें आज म्हजी उमेदवारीचो अर्ज दाखल केल्लो आसा. म्हज्या तमाम सगळ्या कार्यकर्त्याच्या आग्रहानुसार आज हांव फुडें सरिल्लें आसा. बोरीसो हो एक्चुअली महिला राखीव जाल्लो पूण काही तरी गोंधळ करून हो जनरल करून घेतलो आनी एक महिलांचेर अन्याय केलो. ह्या अन्याया खातीर हांव न्याय मागपा खातीर हांव आज फुडें सरिल्लें आसा. हांवें फाटले 2012 ते 2017 बेतोडा पंचायतींतल्यान सरपंच म्हणून काम केलां आनी हांव सगळ्या महिलां भितर सगळ्या कार्यकर्त्यां भितर वचून म्हजें समाजकार्य हांवें केल्लें आसा आनी म्हजें जें कार्य आसा तें सगळ्या जनतेक आनी बेतोडा बोरेच्या सगळ्या तमाम जनतेक खबर आसा आनी म्हजो विजय हो निश्चित आसा. म्हजो विजय हो म्हाका समोर दिसता आनी खास करून नमूद करपाक जाल्यार हांव खंयच्याय पार्टी कडेन अजून पर्यंत वचूना पूण जे कोण आमकां मेळटले तांकां आमी बरोबर घेवन वतलीं आनी आमी इंडिपेंडंट बरयले आशिल्ले कारणान आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपा खातीर फुडें सरिल्लीं आसात. तूं BJPचे सारके कार्यकर्ते पयलींसान आनी आतां BJP कॅन्डिडेट आहा तरी आसतना तूं कॉन्टेस्ट करता. हांव आज हांगा खंयच्याच पार्टीचेर कांयच उलोवपाचें ना. हांव आज हांगा आयलां तें इंडिपेंडंट म्हूण आयिल्लें आसा. पण क्विट कित्याक म्हणजे पार्टींतल्यान कित्याक भायर आयला रिजन कितें? म्हजो एकच हें आसा आज म्हणजे हांव आज इंडिपेंडंट आसा. हांव खंयच्याच पार्टीचेर कांयच उलोवपाचें ना. पार्टी सोडल्या BJP हांवें खंयचीच कितें म्हणजे कांयच उलोवपाचें ना. इंडिपेंडंट आसा हांव आज. पार्टी सोडली पार्टी सोडूना. पण तरी आसतना पार्टीच्या विचारांक तुमी कित्याक रावना तर पार्टी सोडून नाल्यार बायलांचेर एक अन्याय जाल्लो आसा. हो जो मतदारसंघ आसा बोरेचो हो महिला राखीव जाल्लो आनी तो राखीव जाल्लो तो जनरल जालो. त्या खातीर न्याय मागपाक मेळपा खातीर हांवें महिलांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर हांव फुडें सरिल्लें आसा. तुम्ही पार्टी तुमच्या पार्टी कडेन मागपाक जाय आसलें कित्याक पार्टीचेच गव्हर्नमेंट चलता आनी अशा वेळार तुमचे स्वताचेर अन्याय जाता तुमकां मागपाक जाय आसलें. हय तुमकां दिलं ना. सो पार्टीचे कितें तुमकां रिस्पॉन्स कसो आयलो? आमी एक ह्या पार्टी बद्दल हांव सांगूंक काय खंयच्याच पार्टीचेर हांव काय पण उलयना. भायर येवपा खातीर इंडिपेंडंट रावपाक कितें तरी रिजन ना, महिलांक एक न्याय दिवपा खातीरच हांव भायर सरलां. महिला जेन्ना पळय ST आसता तेन्ना ST उमेदवार आसता. OBC आसता तेन्ना OBCक चान्स मेळटा. जनरल आशिल्ल्या कारणान जनरलाकय चान्स मेळपाक जाय. महिला आसता तेन्ना महिलांकय मेळपाक जाय पूण महिलांक आजकाल फाटी काडटात. पूण ह्या तुज्या जनरलांतल्यान आज म्हाका भरपाक मेळटा आनी त्या निमित्तान हांव एक फुडें सरलां. ह्या पोझिशनान तुज्या पार्टीक मार बसना तुजो फाल्यां तुका पार्टी डिसिजन घेवंक ते शकता. पार्टी डिसिजन घेतली.